वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो सांजचो असो हांवें स्टार्ट केला. म्हटल्यार सांजची न्हय 4:30 जाल्ली आसा. तर आयज न्हय फूल दीस म्हणटा तशें कांय शूट करूंक ना हांवें, कारण तेज्या फाटल्यान एक रिजन आसलें. ते म्हटल्यार न्हय म्हाका एक तुमचे बरोबर रेसिपी शेअर करपाची आसली आनी ती स्पेशली न्हय टी टायम स्नॅक्स आसा. सो म्हटलें ती आयज तुमचे बरोबर शेअर करूया. तशी पळोवपाक गेल्यार न्हय 2-3 फावटी हांवें केल्ली आसा, बट एकदांय तुमचे बरोबर शेअर करूंक ना. सो आयज म्हटलें करताच न्हय, सो तुमचे बरोबर शेअर करूया. सो तुमकांय बी लायक जातली आनी तुमकांय बीन ती करूंक गावतली आनी खूब जाणां करताय बीन आसतली. आनी मातशी वेगळी अशी रेसिपी आसा ही. सो म्हटलें आयज करता, सो तुमचे बरोबर शेअर करूया. आनी च्यावे बरोबर खावपाक बीन कितें तरी सांजच्या टायमार मातशें जाय आसता न्हय. आमगेर मदीं मदीं चालूच आसता कितें ना कितें. तशें पळोवंक गेल्यार हांवें पयर सुद्दां एक रेसिपी केल्ली, बट तुमचे बरोबर शेअर करूंक ना. पयर जी रेसिपी केल्ली ती आसली चीज बॉल आनी ते बीन खूब टेस्टी जाल्ले. सो मदीं मदीं अशें रेसिपी म्हाजे सांजच्या टायमार चालू आसता, स्पेशली च्यावेच्या टायमार. सांजचें अशें न्हय म्हाका कितें मूड येयलो न्हय का हांव डायरेक्ट वयता आनी करता. म्हणजे अशें दिसता न्हय पावस बीन पडल्या उपरांत सांजच्या टायमार भजी करपाची. एकदां कॅबेज भजी आसता, एकदां कापां फ्राय करता. सो आयजूय तशीच एक रेसिपी करपाची आसा. सो ती म्हटल्यार न्हय शाबू तांदूळ तुमकां खबरूच आसतले. शाबू तांदळाचे न्हय म्हणटा तशें फ्रायज करपाचे आसा. आतां फ्रेंच फ्रायज बीन कशें करता आमी तशेंच मातशें फ्रायज करपाचें आसा. आनी बरें लागता सामकें भितर बटाट बीन घालून. आनी तेच्या बरोबर चटणी बीन करपाची आसा. म्हटल्यार जाय जाल्यार धंय बी सुद्दां यूज करूं शकता, बट हांव चटणी करतलें. सो ही रेसिपी तुमचे बरोबर शेअर करतलें. आनी आयचें वेदर जे सांगपाक गेल्यार न्हय पावस ना, अजिबात आयज पावस ना. एक ड्रॉप सुद्दां म्हणटा तसो पावस ना. आतां सुद्दां अशें वत कशें आसा सामकें, सकाळच्यानूच वत आसलें बरें. आयचें वेदर मातशें वेगळें आसलें आनी बरें आसलें. सो अशें तरेन आसा. तर तेकाच लागून सांजचो असो व्हिडिओ स्टार्ट केला हांवें. सो दाखयता तुमकां सगळ्यान पयलीं वेदर. आनी आयज मम्मी सुद्दां घरा आसा, सो तिजो तरवलान जाल्लो आसा. सो म्हटलें चल मम्मी बी घरा आसा, सो च्यावे बरोबर आनी कितें तरी टेस्टी अशें करया म्हणून. तर वेदर दाखयता तुमकां आनी तेज्या मागीर किचनान वयता आनी थोडीशी प्रिपेरेशन करून घेता. काय करूंक ना अजून, हांवें डायरेक्ट व्हिडिओ स्टार्ट केला. सो दाखयता तुमकां. सो हे पळयात आयचें वेदर. अजिबात म्हणटा तसो सकाळच्यान पावस ना. आनी हांवें कपडे बीन म्हटल्यार सकाळीं मातशें धुल्ले, ते बीन बरें सुकोवन येयले, स्पेशली ब्लँकेट बी. हे पळयात अजिबात पावस ना, जमीन सुद्दां भिजलेली ना. सो बरें आसलें आयचें वेदर. हे पळयात. सो आतांय बीन वत आसा बरें म्हणटा तशें. सो चला किचनान या. आनी म्हाका हांसूंक हेका लागून येता कारण बॅकग्रावंड म्युजीक दिवपाक न्हय आमगेर सदांच रेडी आसतात आमची इल्लू पिल्लू म्हणटा तशी. सो बॅकग्रावंड म्युजीक तुमकां आयकूंक येतात आसतलो. सो तेंचो न्हय बॅकग्रावंड म्युजीक म्हाज्या पांया कडेन चालू आसा की आपल्याक पळय, आपल्याक एटेन्शन दी म्हणून. हेका सदांच न्हय एटेन्शन जाय आसता, सदांच. स्पेशली न्हय व्हिडिओ जेन्ना स्टार्ट करता न्हय तेन्ना हेका एटेन्शन जाय आसता. आनी हेका दिलें न्हय काय हो जो आसा तो रागार जाता मागीर, आपल्याकय दी म्हणून एटेन्शन. बस आतां बस, आतां बस, दिता तुका एटेन्शन. असो असो करूंक जाय तेंकां. शे बरें तें बरें. जालो खूश? चल आतां तरी करूंक जाय. हां पुरो पुरो न्हीद, बरो तो न्हीद. हां न्हीद न्हीद न्हीद. व्हिडिओ घेता तुजी, न्हीद. न्हिदला तो, न्हिदलो. न्हीद 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 तूं. चल बाय बाय, वयता हांव. चल ना न्हीद न्हीद. सो गायज चला हेंची मस्ती चालू दवरतली. आमी या किचनान आनी रेसिपी पळोवपाक स्टार्ट करुया. अशें खेळा म्हणटात ते. चला वयता हांव, तुमचे बरोबर टायमपास करिना. हां वयता. सो चला हेंची तर अशा तरेन मस्ती ही चालूच आसता. सकाळ सान ही मस्ती आसतातूच. आनी तेज्या बरोबर आमी तेंचे बरोबर मातशी पिशी जाता कारण तितलो बरो टायम वयता. आनी तेंकां आमची लँग्वेज सारकी कळटा, कितें सांगतात कितें ना.
तर चला किचनान या प्रिपरेशन करून घेऊया आणि रेसिपी पळोवन घेऊया. चला आयची रेसिपी पळोवपाक आमी स्टार्ट करूया. तर आयची रेसिपी जी आसा ना ती खूप सिंपल आसा आणि त्याच्याकून तेजे साहित्य जे आसा ते भरपूर अशें कमी आसा, म्हटल्यार चड साहित्य कांयच लागना. आणि जशें की हांवें तुमकां स्टार्टिंगूच सांगलें, आयज आमी पळोवपाची आसा ती म्हटल्यार शाबू तांदूळ फ्रायज. सो तुमकां कळत आसतलें आयची रेसिपी शाबू तांदळाची आसा. आणि हांगसर तुम्ही साहित्य सुद्धा पळोवंक शकता. सो आता हांगसर कितें कितें घेतला ते सांगता तुमकां. तर सगळ्यात पयलीं हांगसर न्हय हांवें बटाट घेतलेलो आसा. हो पळयात, बटाट जो आसा न्हय तो उकडून घेतलेलो आसा हांवें. आता सांगपाक गेल्यार न्हय, जर तुमी नॉर्मली म्हणटात तशें 2 सिटयो जर काडटा न्हय बटाट उकडटाना, जाल्यार हांगसर तुमी 3 काडून घेया. म्हटल्यार बटाट जो आसा न्हय तो आमकां मातसो मॅश जाल्लो जाय, अर्दो कच्चो असो नाका, तेका लागून चड उकडूंक जाय तो. सो जशें की हांवें तुमकां सांगलें, जर तुमी नॉर्मली 2 सिटयो काडटा जाल्यार हांगसर तुमी 3 सिटयो काडून बटाट उकडून घेया. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां. आणि त्याच बरोबर म्हणटा तशें हांवें हांगसर 2 बटाट घेतलेले आसा. आता डिपेंड आसा तुमचेर, कारण शाबू तांदूळ कशें कितें आसा त्या प्रमाणे बटाट घेवपाचे. हे पळयात, बरें उकडून घेतले, सोलून घेतलेले आसा हांवें ते. तेच्या मागीर आमकां जाय ते म्हटल्यार चवीनुसार मीठ. हे पळयात, तेच्या उपरांत इल्लेशे जिरे घेतलेले आसा. जिरे सांगपाक गेल्यार भरपूर कमी घेतला हांवें, कारण चड जिरे घातले का वास खूब येता, स्ट्रॉंग येता, तेका लागून इल्लेशे जिरे घेतलेले आसा. तेच्या उपरांत तशीच हांवें इल्लीशी हळद घेतलेली आसा. हळद सुद्धा इल्लीशी घेवपाची, चड घेवपाची ना. तेच्या उपरांत हांगसर घेतल्या ती म्हटल्यार साखर घेतलेली आसा. आता साखर सांगपाक गेल्यार इल्लीशी घेतल्या, अर्दो चमचो घेतलेलो आसा, खूब कमी, कारण टेस्ट जी आसा ती बॅलन्स जावपाक जाय, तेका लागून हांवें हांगसर साखर घेतलेली आसा. तेच्या उपरांत म्हणटा तशें हांगसर हांवें घेतला ते म्हटल्यार हो पळयात, हो पावडर घेतलेलो आसा. आता हो पावडर म्हटल्यार न्हय शेंगदाण्याचो पावडर आसा. शेंगदाण्याचे पूड सुद्धा म्हणू शकता तुम्ही. शेंगदाणे बरे भाजून घेतलेले आसा आणि तेचो असो बरो पावडर करून घेतलेलो आसा. हो पळयात, सो शेंगदाण्याची पावडर जाली. तेच्या उपरांत हांगसर घेतलेली आसा ती म्हटल्यार मिरसांग. ही पळयात, एक प्रॉपर मिरसांग घेतली हांवें आणि ती बारीक अशी कट करून घेतली. जर तुमकां घालपाची ना न्हय जाल्यार स्कीप केले जाता, ऑप्शनल आसा ही, चड अशें स्पायसी नाका जाल्यार. तेच्या मागीर हांगसर घेतलेले आसा ते म्हटल्यार मसालो. हो पळयात, हांगसर गरम मसालो इल्लोसो घेतलेलो आसा. टेस्टीनुसार घालपाचो, चड स्पायसी नाका जाल्यार कमी घालपाचो, बट मातसोसो इल्लोसो जाय. सो गरम मसालो घेतलेलो आसा. आणि त्याच बरोबर ओली कोथिंबीर ही आमकां जाय. तेच्या मागीर हांगसर घेतलेले आसा मेन म्हटल्यार शाबू तांदूळ. हे पळयात, सो हे न्हय प्रॉपर सांगपाक गेले एग वर हांवें फुगत घातलेले. एग वर तरी म्हणटा तशें बरें फुगोवंक जाय ते, कारण न्हय आमकां ते बरें अशें ते बीन कशें आसा, बटाट जशें मॅश जाता न्हय तशेंच आमकां शाबू तांदूळ सुद्धा अशें जाल्ले जाय. हे पळयात, म्हटल्यार तुमी जर चिड्डिले न्हय ते जाल्यार ते अशें जावपाक जाय. पळयात, घट्ट अशें उरोवंक जायना, जाल्यारूच ते आमकां अशें बॉल बीन करपाक म्हटल्यार फ्रायज करतना बरें पडटलें, कारण ते आमकां मळून घेवपाक जाय तेका लागून. सो हे प्रॉपर न्हय एग वर हांवें ते फुगत घातलेले आणि आता बऱ्या तरेन ते अशें फुगलेले आसा. हे पळयात, सो परत एकदा दाखयता तुमकां, म्हणजे तुमकां आयडिया लागतली. ही पळयात, अशे तरेन चिड्डून घेतले न्हय का कळोंक जाय की ते रेडी आसा म्हणून. हे पळयात, अशे तरेन चिड्डूंक जाय ते. तर प्रॉपर एग वर हांवें हे फुगत घातलेले. सो शाबू तांदूळ सुद्धा आमचे आता रेडी आसा. सो आता हे उदक गाळून घेवंक जाय आणि आता रेसिपी करपाक आमी स्टार्ट करूया. हे जितले दिसता ते ऍड करून आमकां आता मळून घेवपाक जाय. सो चला फुडली रेसिपी पळोवपाक आमी स्टार्ट करूया. साहित्य तर तुमकां कळ्ळें आसतलें, चड साहित्य लागना, खूब कमी लागता आणि सिंपल आसा. सो चला गायज, हांगसर न्हय रेसिपी स्टार्ट करच्या पयलीं न्हय आमकां शाबू तांदूळ जे आसा न्हय ते बरे तरेन गाळून घेवपाक जाय. म्हटल्यार भितर उदक जे आसा ते अजिबात अशें उरपाक जायना. जर उदक जर भितर उरत न्हय जाल्यार मळटना तितलो त्रास जातलो, तेका लागून म्हटल्यार बरें ते सुटसुटीत अशें जावपाक जाय. सो शाबू तांदूळ जे आसा न्हय ते बरें सुटसुटीत जावपाक जाय. म्हटल्यार मळूंक सुद्धा आतां मळटली न्हय आमी ते फुडें बटाट बीन घालून, ते मळटना बरें जावपाक जाय, चिकचिकीत अशें जावपाक जायना. सो तेका लागून अशे तरेन जितलें उदक आसा तितलें हांवें हांगसर काडून घेतलें. पळयात, पळोवंक शकता तुमी. सो मातशे 5 मिनटां तरी अशें ते गाळून घ्या बरें, म्हणजे मागीर ते बरें सुटसुटीत जातले आनी बरें जातले. हे पळयात,
सो अशा तरेन हांवें सगळें उदक जें आसा तें एका गायणींतसून अशें गाळून घेतलें पळय. तर आतां फुडली रेसिपी पळोवपाक स्टार्ट करया. मेन हें आसलें आमचें म्हटल्यार गाळून घेवपाचें. तर आतां बाकीची रेसिपी जी आसा ती सामकी सिंपल आहा. हें पळयात, हें मातशें लक्षान दवरपाक जाय. तर चला हें पळयात, पळोवं शकता तुमी आं बऱ्या तरेन जालें तें. हें पळयात. तर सगळ्यात पयलीं आमकां सगळें एक एक करून ऍड करून घेवंक जाय. सो तेका लागून हांवें व्हडलीशी अशी कायल घेतलेली आसा. तितून हांव ऍड करता तें म्हटल्यार शाबूतांदूळ. सो सगळ्यात पयलीं हें जें आसा तें ऍड करपाचें. हें पळयात. तेज्या उपरांत भितर हांव आतां ऍड करतलें तें म्हटल्यार बटाट. सो बटाट जो आसा न्हय तोय बीन भितर ऍड करपाचो. हो पळयात. बटाट ऍड केल्या उपरांत न्हय हे दोनूय म्हणटा तशें पयलीं बऱ्या तरेन मळून घेवपाक जाय आनी तेज्या मागीर बाकीचे जे आसा न्हय ते ऍड करपाक जाय. म्हटल्यार न्हय बटाट जो आसा तो हितून न्हय बरो शाबूतांदळान मिक्स जावपाक जाय तेका लागून. सो तुमकां जाय जाल्यार तुमी हातीन सुद्दां करूं शकता और अशें सुद्दां कशाय तरेन करूं शकता. अशें ना हातीनूच करूंक जाय म्हणून. हे पळयात, हांव न्हय ते अशा तरेन आतां बरें हे करून घेतले, मिक्स करून घेतले. बऱ्या तरेन न्हय अशें प्रेस करून घेतले. म्हटल्यार बटाट आनी शाबूतांदूळ जो आसा तो बऱ्या तरेन मिक्स जावपाक जाय. नाल्यार तुमी किसून सुद्दां घेवं शकता बटाट. अशें ना की अशेंच घेवपाक जाय म्हणून. हे पळयात. सो बऱ्या तरेन ते प्रेस करून घेया. आणि मागीर परत हातीन एकदम हे करून घ्या, मिक्स करून घ्या. बटाट जर बरो उकडलेलो आसत न्हय जाल्यार बऱ्या तरेन ते मिक्स जाता. आनी अर्दो कच्चो आसत न्हय जाल्यार मिक्स करपाक मातशें प्रॉब्लेम जाता. हे पळय. अशा तरेन न्हय बटाट आनी शाबूतांदूळ जो आसा तो हांवें बऱ्या तरेन मिक्स करून घेतलो. पळोवं शकता तुमी. आतां भितर न्हय एक एक करून ऍड करपाक स्टार्ट करया. सगळ्यात पयलीं हांगसर हांव ऍड करतलें तें म्हटल्यार हें पळयात मिरसांग. म्हटल्यार जशें जाय तशें तुमी ऍड करूं शकता. एक एक करून ऍड करपाचें. तेज्या उपरांत हांगसर हांव ऍड करतलें तें म्हटल्यार गरम मसालो. आतां शाबूतांदूळ कितले घेवपाचे काय म्हणून तुमी शाबूतांदूळ न्हय तुमकां जाय त्या प्रमाणे तुमी घेवं शकता. हांवें हांगसर न्हय 1 वाटी घेतलेली. म्हटल्यार फुगोन मागीर ते भरपूर जाता न्हय तेका लागून. हे आसा पावडर. सो जितलो पावडर जाय न्हय तितलो तुमी घाला भितर. सो हांवें सगळो घालूंक ना, इल्लोसो दवरलेलो आसा. तेज्या उपरांत जी आसा ती म्हटल्यार ओली कोथंबीर. सो हे सगळें न्हय एक एक करून ऍड करपाचें. हे पळयात. तेज्या उपरांत हळद, खूब सिंपल आसा ही, चड टायम लागना. तेज्या उपरांत साखर, तेज्या मागीर जिरें, तेज्या उपरांत मीठ. हे सगळें ऍड केलें न्हय काय आतां ते मिक्स करून घेया. हे पळयात. हे सगळें बऱ्या तरेन अशें मिक्स करून घेया. सो हे पळयात आतां कशें तें मळटा तें पळोवं शकता तुमी. तेकाच लागून म्हणटा शाबूतांदूळ जेन्ना हे करता तेन्ना भितर उदक दवरूं नाका, नाल्यार ना अशा तरेन तें सुटसुटीत अशें जावचें ना. चिकचिकीत जातलें आनी तुमकां मळूंक सुद्दां तितकोच त्रास जातलो. तेका लागून भितर उदक आसूंक जायना. जितलें जाता तितलें शाबूतांदूळ जे आसा ते सुटसुटीत उरोंक जाय. आनी बटाट सुद्दां
सो हांगसर हांवें पळोवंक शकता तुमी अजिबात उदक म्हणटात तशें ऍड करूंक ना, गरजूच ना उदक ऍड करपाची, डायरेक्टूच आपल्या हितून बऱ्या तरेन ते मळपाक मेळटा हे पळय। सो आता हेची शेप करून घेवया। आमचो मेन टास्क जो आसा तो म्हटल्यार हेका शेप दिवपाची। ज्या प्रमाणे तुमकां शेप दिवपाची आसा तशी तुमी दिवं शकता, बट हांगसर आमी फ्रायज करता तेका लागून हांव स्ट्रेट अशें ते हे करून घेतले आणि तेकाच लागून हांगसर हांवें इल्लेशें तेल घेतलेलें आसा हे पळयात। सो जेन्ना आमी शेप दिता न्हय तेन्ना हातीक इल्लेशें तेल लावन घेवंक जाय। सो हे पळयात, म्हटल्यार हातीक मागीर चिकचिकीत ते लागचे ना तेका लागून। सो दोन्ही हातीक अशें तेल लावन घेयात आणि तुमकां जशी जाय त्या प्रमाणे तुम्ही शेप करून घेया। तुमकां समज गोल अशें करूंक जाय जाल्यार तुम्ही गोल सुद्धा करू शकता, और अशें जर करूंक जाय जाल्यार अशें सुद्धा करू शकता हे पळयात। आणि शेपीन सुद्धा सारखे येता पळयात। जर खूप उदक असले आणि चिकचिकीत जर जाल्ले न्हय जाल्यार अशा तरेन ते शेपीन येवचे नासले हे पळयात। सो अशा तरेन शेप दिल्ली आसा हांवें, तुमकां जाय तशें तुमी शेप दियात हे पळयात। सो अशाच तरेन न्हय सगळे म्हणटा तशें करून घेवपाचें हे पळयात। सो अशा तरेन ते गोल गोल फिरून घेया। असा नाही सिंपल रेसिपी पळयात। सो जितली क्वांटिटी जाय तितली तुम्ही घेया आणि अशा तरेन शेप दिया ही पळयात। आणि हातीक सुद्धा लागना पळयात, तेल लायल्या उपरांत न्हय हातीक सुद्धा चढ लागना हे पळयात। पळोवंक शकता तुम्ही कांयच न्हय हांवें 3 केले। सो अशाच तरेन सगळे म्हणटा तशें करून घेवया। सो अशाच तरेन सगळे हांव फटाफट करून घेता आणि फुडली रेसिपी तुमकां दाखयता। आतापर्यंत हे पळयात 4 हांवें इजिली करून घेतलेले आसा। सो तशेंच बाकीचे सगळे करून घेता। सो मागीर ते फटाफट फ्राय करून घेवया। सो गाइज हे पळयात फायनली म्हणटा तशें सगळे शाबुदाणा फ्राय जे आसा ते शेप दिवन रेडी आसा। पळोवंक शकता तुम्ही अशा तरेन हांवें सगळ्यांक शेप दिल्ली आसा आणि त्याच बरोबर लास्टाचे जे उरलेले न्हय तेजी हांवें एक कटलेट शेप दिल्ली आसा ही पळयात। सो अशा तरेन सर्कलान कटलेटा भशेन ताका शेप दिल्ली आसा। सो अशा तरेन सगळे रेडी जाल्ले आसा आणि आमचे तेल सुद्धा तापोवन रेडी आसा। सो चला आता हे फटाफट फ्राय करून घेवया। हांगसर तेल तर बऱ्या तरेन तापलेले आसा, तरी पण आमी हांगसर चेक करूया, म्हटल्यार इल्लोसो हांव पीस घालून पळयता, म्हटल्यार आमकां कळटलें हे पळयात। सो अशा तरेन तेल एकदम कडक अशें तापोवन घेवंक जाय, म्हणजे घातले की न्हय बऱ्या तरेन ते हे जावपाक जाय। सो आता एक एक करून आमी सोडपाक स्टार्ट करूया। सो हांव हांगसर डीप फ्राय करतले, तुमकां जाल्यार तुमी इल्लेशे तेलान सुद्धा करूं शकता। हांगसर हांवें न्हय प्रॉपर अशे 4 घातलेले आसा आणि आता ते मातशे हे करून घेवया, म्हटल्यार न्हय फ्लेम जी आसा न्हय ती मिडियम अशी दवरून फ्राय करपाक जाय। घालताना व्हडली फ्लेम तुम्ही दवरूं शकता, बट मागीर न्हय फ्लेम मिडियम अशी दवरा। अशें जातले की भितरसून ते अर्धे कच्चे उरतले आणि भायरसून एकदम कडक अशे फ्राय जावन येतले, तेका लागून हे पळयात। सो अशे तरेन ते बरे अशे भाजून घेवंक जाय आणि मदी मदी न्हय अशे टर्न करा, म्हटल्यार न्हय ते चारय सायडीनसून बरे अशे भाजूंक जाय तेका लागून। सो मदी मदी अशे
हे करूंक जाय, टर्न करूंक जाय. हे पळयात बरे तरेन भाजलेले आसा तशें ते पळोवंक शकता तुमी. आमचे न्हय बरे तरेन भाजलेले आसा. सो हे आतां काडून घेवया. तर हे पळयात एकदम टेस्टी असे फ्रायज आमचे रेडी आसा. कितेंय म्हणू शकता तुमी, कटलेटूय म्हणू शकता, शाबुदाना कटलेट बीन कितें. सो अशा तरेन आतां काडून घेवया. हे पळयात आणि तसेच असले तसे परत घालूया. सो आता हांव चड घालतले. हे पळयात. सो एकदम हांवें न्हय 5 घातले आतां. सो गायस सगळे न्हय भाजून घेतले हांवें. आतां लास्टाचे 3 आसा ते ऍड केल्ले आसा. ते बीन बरे तरेन असे भाजून घेवया. सो चला अशे तरेन सगळे भाजून घेता आणि दाखयता तुमकां. हे पळयात हे सुद्धा न्हय बरे तरेन असे फ्राय जाल्ले आसा आमचे. पळोवंक शकता फ्रायज म्हणटात तशे. हे पळयात. सो हे बीन आतां काडून घेवया. सो फायनली सगळे फ्रायज न्हय भाजून रेडी आसा. हांगसर तुम्ही पळोवंक शकता सगळे म्हणटा तशे फ्रायज आमचे रेडी आसा. म्हटल्यार आमची हांगसर रेसिपी रेडी आसा. तर हे पळयात बरे तरेन असे फ्राय जाल्ले आसा. आणि तेच बरोबर हांगसर हांवें चटणी सुद्धा करून घेतलेली आसा. म्हटल्यार चटणी बरोबर खातले. तुमकां जाय जाल्यार तुमी दह्या बरोबर सुद्धा खावं शकता. तर हांगसर हांवें ग्रीन चटणी केल्ली आसा सिंपल अशी. तर हे पळयात फ्रायज आमचे. सो आतां आमी एक ओपन करून सुद्धा पळोवया. हो पळयात. सो बरे तरेन स्मूथ जाल्लो आसा. हे पळयात. सो एकदम टेस्टी असो दिसता. आणि एक दाखयता तुमकां. तर आतां खंयचो घेव. हो पळयात आवाज येता आसतलो तुमकां. तर पळयात टेस्टी अशें जाल्लें आसा. तेच बरोबर हांगसर आसा ती चटणी. ही पळयात. सो टेस्टी सामको. भितर सुद्धा एकदम टेस्टी दिसता पळयात. सो अशे तरेन ही रेसिपी तुम्ही ट्राय करा आणि खरेंच कुरकुरीत झाल्या पळयात. खुसखुशीत सामक्या. रेसिपी तुम्ही मुद्दाम ट्राय करा आणि कमेंट करून सुद्धा सांगा कशी असली ती. हे पळयात. तर गायज हांगसर आमी न्हय फायनली म्हणटा तशी च्या घेवपा बसली. आणि मम्मी तुमकां टेस्ट करून सांगतली. हांवें तर ऑलरेडी टेस्ट केला. आता मम्मी सांगतली कितें चटणी बरोबर खान सांगतली. तर ही पळयात हांगसर चटणी घेतल्या तिनी आणि फ्रायज. सामके सिरियस बरें लागता खरें. बरें जालें न्हू. हांवें चटणी केली म्हटल्यार चटणी प्लॅन केली म्हणून बरें जालें. नाल्यार एक्चुअली आमी बेश्टेच खावपाचो प्लॅन केल्लो. तर हे पळयात सगळे फ्रायज जे आसा ते पळोवंक शकता तुमी. सो चला आमी तर एन्जॉय करता. तुमी बी एन्जॉय करा. घरा कडेन करा न्ही. तर गायज हांवें तर ऑलरेडी न्हय ट्राय केल्ले. आतां परत एकदा दाखयता तुमकां ट्राय करून. खरें सांगूंक जाल्यार मुद्दाम ट्राय करा. खरेंच तुमकां लायक जातलें आनी बेस्ट जालां सामकें. आनी चटणी बरोबर तर खूबच बरें लागता. सो चला च्या बीन घेता आणि मागीर मेळटा तुमकां. बाय बाय. सो गायज अशा तरेन म्हणटा तशी ही रेसिपी असली. आय होप सो तुमकां ही रेसिपी लायक जालीच आसतली. आमी तर एन्जॉय केली आणि खरीच टेस्टी असली. जशी की हांवें तुमकां सांगलें खरेंच टेस्टी असली. इतली टेस्टी आणि तेतून चटणी बी असली. सो आनी मजा आयली खावपाक. कुरकुरीत खावपाक न्हय मजा येता सामकी. सो तुमी ही रेसिपी मुद्दाम ट्राय करा आणि म्हाका कमेंट करून सुद्धा सांगा कशी असली ती. तुमकां शुअर लायक जातली हांव जाणा. सो अशेंच जर तुमकां बरे बरे रेसिपी जाय जाल्यार सबस्क्रायब बटन दामपाक विसरू नका. आणि माझ्या चॅनलाक सबस्क्रायब करून नोटिफिकेशन सुद्धा ऑन करा. म्हणजे तुमकां
जेन्ना बी हांव व्हिडिओ घालतले तेन्ना नोटिफिकेशन तुमच्या थंय पयलीं पावतले तुमच्या मोबायलार म्हणटा तशें. सो चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. रेसिपी आवडली आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळ्या एका नवीन व्हिडिओन. त्या देव बरें करूं. बाय बाय.